जिवंत असल्या क्रिस्त लागी आम्ही मागचे आणि आमचो संबंध सदांच आम्ही वाडोवचो. ह्या दिसांनी आम्ही पळयता मिडल इस्टांत, थंयसर गल्फांत आनी हेर जाग्यांनी झूज जावन आसा. केदार रावाचें आसलें तें पापा लियो आनी आमच्या आख्या भारताचे विस्पाची मंडळी विनंती करता, आईच्या दिसा जावन हो सगळो इस्टर वीक पास्काचो हो हप्तो मागण्यान ध्यानान सादर उपासान तो खर्ची जायना. उडास दवरा आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आनी हप्त्यांत आमी मागण्या करया. आमच्या गांवांत आनी हेर गांवांत झूज आनी अशें रावोंक आनी आमचो लोक आमचें भविश्य रुपीत करूंक गेल्लो भायल्या गांवांत आसा ती सुरक्षीत आसाशें आनी झूज रावपाचें शांत व समाधान आसाशें प्रयत्न करचें. मोगाच्या णव alleluia सणवार सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाची भोव अपूर्व रात. ह्या देवस्तुतींत भाग घेवंक हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव मोगाचो येवकार मागतां. ही देवस्तुती उजवाडाचे रिती सोवे आरंभ जाता. देखून आतां क्रिस्त सोमण्यारी आमचे समोर आसच्या ह्या जळत्या उज्याचेर आशिर्वादाचे मागणे करून आशिर्वचन करतलो. उपरांत पास्कांच्या वातीचेर आसचे आंकडे आनी गुर्त विवरून त्या वातीचेर दुंबाचे खिळे तोपून आशिर्वाद केल्ल्या उज्यातावन पास्काची वात जळयतलो. भावां भयणीनो, ह्या भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्तांचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून ह्या राती पवित्र सभा आख्या पितमेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं संगता मेळोन लागीं रावंक आनी मागणें करूंक उलो दिता. मरणांतलो जिवन सावन जेजून मरणाचेर जैत वेलें हें जावन आसा ताचें पास्क. ताच्या पास्कांच्या जैतांत आमकांय हर एकल्याक वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकोन आनी जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो गूढ संभ्रमन सोमयाच्या पास्कांचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करुया. हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताचे सांगाता देवा सवें आमी जियोंक पावतल्या. हो आमचो तीर भरवसो. प्रार्थुया. देवा तुज्या पुता वरवीं तुज्या परजळाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो तूं पवित्र कर. आनी ह्या पास्कांच्या परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे अत्रेक पेटय. निर्मळ मनाची आमकां करून ससनाच्या परजळ्याच्या परबेक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. क्रिस्त काल आनी आज, आरंभ आनी शेवट, आल्फा आनी ओमेगा, सर्व काळ आनी शेकडे ताचेस. ताकाच महिमा आनी राज पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. आपल्या पवित्र आनी महिमे वरीत गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखो
आणि सदा सांभाळू. आमेन. उजवाड महिमेन जीवन जाल्ल्या क्रिस्त जेजूचो धांवडाव काळोख अंधकार आमच्या काळजा मतीचो. मोगाळ भावां भयणीनो, हांगासर पयले फावटी ही पास्कांची वात धरून आपले उजवाड क्रिस्तचो म्हणल्यार आमी गायता. त्यानंतर पयले याजक, आल्तार भुरगे आनी उपरांत लोकांनी 2 सालांनी इगर्जेक येवचें. दुसरे फावटी इगर्जेच्या दारवट्याचेर उबे रावन आपले क्रिस्तचो उजवाड म्हूण आमी गायतले. आनी तोड पास्कांच्या वातीत रावन तुमी तुमच्यो वाती पेटोवच्यो. तिसरे फावटी आल्तारीच्या मुखार रावन आपले क्रिस्तचो उजवाड म्हूण आमी गायतले आनी तोवडो इगर्जेचे दिवे पेटयतले. देखून कोणेंच मुखार धांवचें न्ही. ही रीत अर्थाभरीत रितीन पाळूंक तुमचो सहकार दिवचो. आपले क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे उपकार मागीर लोकांक आपले क्रिस्ताचो उजवाड आपले क्रिस्ताचो उजवाड जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो संभ्रम मनान दवरून आतां क्रिस्ताचो म्हणयारी पास्कांची परगटणी करतलो. ह्या वेळार क्रिस्ताक बरवून आसची आमी जळत्यो वाती घेवन भक्तीपणान ह्या रितीन भाग घेवया.
उल्हास करा तुम्ही सर्गींच्या देवदूतानो, समेस तुम्ही देवाच्या म्हणयारानो. उल्हास करा तुत्तुरी वाजोवन दी, व्हडा रायाचे जैत केल्या देखून ताणे आमची सोडवण. संतोसुंदी पृथ्वी येद्या व्हडा जळोखान तळतळची, आनी ससनाच्या रायाच्या प्रकाशान प्रजळची. जाणा जावं दी ती पळ गेला म्हूण, काळू सगळ्या संवसारा वयलो. आनी तूं आमचे माते क्रिस्ताचे पोविसवे, इतल्या वर्त्या उजवाडाच्या किरणांनी तुका नेटयल्या आसता. तूं ही संतोष पाव आनी येद्या व्हडा जम्याच्या उल्हास बरी ताळ्यान गाजोवन दी आतां तुजे देवाळ. आनी तुमी मोगाच्या भावानो ह्या पवित्र केंडाच्या विचित्र प्रजळा भोवती जोमो जाल्ल्यानो म्हज्या संगता मेळोवन मागा म्हूण हांव प्रार्थना. दयासर पदवेदारा देवा बापाची, पुरतो हो ना फौजल्याक म्हाका लेवितांचे मेळी खाण घेवं. दया केल्लो तो देव, वो तूं म्हजेर प्रकाश आपल्या उजवाडा हासो. आनी लाबो म्हाका सकत गांवच्याक स्तुती हे वातीची. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात, जो देव जावन आसा आनी ताचे सवे पवित्र स्पिरिताच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. खरेंच ते वाजबी आनी निती प्रकार अदृश्य देवा बापाक सर्पद्वेधाराक आनी ताच्या एकल्या सज्जनीत पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्या खाळसाचे आनी मोतीचे सगळे सहकते आमचे ताळे उबारून वाडचे. ताणे आमचे पासून आपल्या ससनाच्या बापाक आदमचे ऋण फारीक केले आनी आमच्या मोगा पासून विक्रयल्या आपल्या रक्तान पुरविल्ल्या पत्कासो अपराध पुसून काडलो. कित्याकी जावन आसा ती पास्क परब जेन्ना ती खरी शेळी जिवेशी मारतात आनी रक्तान तिच्या भावार्थांचे दारवोन पोवी जाता. ही ती रात जेन्ना आदिमागा आमच्या पुर्वजांक इस्रायेलीच्या भुरग्यांक इजिप्तांतले भायर काडूंक
तांबड्या दर्यांतल्यान पाय बी जायनासता उतराशे केले. ही ती रात जेद्वा उजवाडाच्या खांब्यान दुस्पाटयलो पातकासो काळो. ही ती रात क्रिस्ताक सतमंतेल्या सोमेस्ताक संसाराच्या कोटेपणांत आनी पातकाच्या काळोखांत विंगड करता. कुरपा पाटी जोड दिता आनी 25 जाणांचे सभेक मेळयता. ही ती रात जेद्वा क्रिस्त तुटोवन सांगली मोरणाच्यो फोंडांतलो उठलो जायते वोंद. नासलो कसलोच फायदो आमी जल्मोन केली नासली जाल्यार ताणे आमची सोडवण. कितली विचित आमचे ते तुजी काकूळ तुजी दया. कितलो चिंतना व्हरतो तुजो मोग सोडोवच्या खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्या पुता. न्ही जाय की गरजेचें पातक तें आदावचें क्रिस्ताच्या मरणान पुसून काडला तें. बागी तो आपरात तेन्ना उडानी तितल्या उत्तीम सडवण दरा जोडूंक फावो जालो. करीन्स बागी रात ती क्रिस्त मरणांतलो जिवन जाल्लो वेळ आनी घडी जाणा जावं भोगयली ती. ही ती रात जिचे विशयान बरोवन आसा. रात दिसा परी प्रकाशतली आनी म्हज्या संतोषान रात आसलेली दीस जातेली. कारण हे राती लाभचें पवित्रपण कोटेपण दावडयता अपराधून काडता. सुकोन पडलेल्यांक नेणटेपण पाटी दिता आनी रडतेल्यांक बुजयता. द्वेश ती दावडयता समाधान तीर करता आनी पदवेदारांक कालती मान घालूंक लायता. ह्या पासून ओपून घेये बागे वोंदा बापा. ही रात फावो केल्ल्या करगा जावं तुजे पवित्र सभेन आपल्या मणयारांच्या हातांनी भेटोवचें. ह्या जळत्या केण्यांचें सांजेचें बलिदान मुसांच्या वावरान केला. ह्या मेणाचे वातीची संभ्रमी भेटोवणी देवाच्या मनाक ह्या जळत्या उज्यान पेटोवच्या. ह्या मेणाच्या कांब्याची स्तुती आमी आयकली. हे केंड विभागसून वांटलेली जाल्यार उजवाडता सो उजो उणो जायना. कित्याक माय मुसान उत्पन्न दिल्या ह्या मोलादीक वातीचे काडचे मेण ताका पोस दिता. जाय की बागीरात ही इजिप्तगारांक उठयली. हेब्रेवांक
ग्रेस केली रात सर्गाकाने सोमसारा देवाकाने मनशा एकवट केली देखून येसुमिया तुझ्या नावाच्या मानाक पवित्र केली ही वाट हे राती सो अनका नास करच्या का ती कळनासतना पेटो म्हूण आमी तुजे लागी प्रार्थना स्वादीक आनी मनवंची काणीक जावन तूं ती ओपून घे आनी सर्गींच्या दिव्या सांगाता उजवाडती सोबर सुंदी फांत्याचे नेकेत उदेव येताना ही वाजळोन आसची ताका मेळोवन दी फांत्यांचे ते नेकेत्र हांवें म्हणजे जे नेणा हस्तम नेकेत्र ते आमांतान पाटी येवन मनशा कुळाचे शान प्रकाश फांकयले देखून येसुमिया आमी तुजे लागी प्रार्थना हे संतोषाचे पास्क परबे काळी समाधानाची दीस आमकां तूं लाभय आमकां तुज्या सेवकांक आनी समेस्त क्लेरिकांक आनी तुज्या भक्तिवंत लोकांक सवे आमच्या भोवभाग्यवान बापाक लियो जराड आयजक लोबो गवळी बापाक कळनासतना राख आनी सलय आनी सांबाळ आमचे सरकारी अधिकार सलय तेल्यांचेरी तुजी दया दिश्ट घाल आनी तुज्या उतरावरत्या बरेपणाच्या आनी दयेच्या देण्यान तांच्यो आलोचनो नितीचे आनी शांतपणाचे वाटेक परती अशें तांची संवसारी वावट आख्खे जातस तुजे प्रजे समेज सर्गींच्या मायगावाक ताणी पावाशे कर त्यास आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात जो देव जावन आसा आनी तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता सहस्नाच्या सहस्नाक पास्कांच्या परगटणी सोवे आयच्या देवस्तुतेचो पयलो भाग सोंपता ह्या वेळार आमची वाती पाळून देवाचे उतर आयकोवच्याक बसचें देवाच्या उतराचो संभ्रम आयच्या देवस्तुतेचो दुसरो भाग दाबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या आता शांत काळजांनी देवाचें उतर आमी आयकोवया पुर्वींच्या काळार देवान आपल्या परजे कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्याक कसो पाठयलो तें आमी ध्यानपणी नियाळ करुया आनी ह्या पास्कांच्या संभ्रमांत आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्णाक पावो म्हूण आमी मागया आतां पयलें वाचप आयकुया आयच्या देवस्तुतेचें पयलें वाचप उत्पत्ती ग्रंथांतल्यान विणसलां ह्या वाचपांत संवसाराच्या रचने विशीं उल्लेख केला थंयसर आमकां वाचूंक मेळचें वाक्य देवान आपणें रचलें सगळें देखलें आनी तें ताका बरें दिसलें तर ह्या घडये देवाच्या रचनेची कथा चीत दिवन आयकोवया उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप आरंभाक
देवान आकाशांनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागोराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें. देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांतावन विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पयलो दीस. देवान म्हणलें उदक 2 वांटे करूंक उदका मदें एक अंतरळ जावं. आनी तशेंच जालें. देवान अंतराळ केलें आनी अंतराळा सकयल्लें उदक अंतराळा वयल्या उदकांतावन विंगड केलें. देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें आकाशा पंदलें उदक एके सुवातेर जोमो जावं आनी सुकी धर्ण दिसूं. आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें. आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हणलें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं. सव जिनसांची बीं दितेलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली. सव जिनसांची बीं दितेलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें दिसातावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक. आनी नेकेत्रांय ताणें रचलीं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांतावन उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घालीं. आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो चवथो दीस. देवान म्हणलें उदक प्राण्यांनी भरूं आनी सुकणीं भुमी वयर अंतराळार उबोवं. आनी तशेंच जालें. देवान सर्व जिनसांचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले. आनी सर्व जिनसांची पाकाट्यांची सुकणीं रचलीं. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हणलें वाडा आनी सडा दर्याच्या उदकांत भरप आनी सुकणीं पृथ्वेचेर उदंड सोडूं. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 5वो दीस. देवान म्हणलें पृथ्वेचेर सर्व जिनसांचे प्राणी उत्पन्न जावं. जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट मोनजाती. देवान सर्व जिनसांचो रानवट मोनजाती, जानवरां आनी जीवदाळी रचलो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हणलें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मोनजातींचेर आनी धरणीर सरतेल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचोच रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचलीं. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें
वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बराब आनी ती तुमच्या आदीन हाडाप. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतेल्या सर्व मोनजातींचेर अधिकार चलयाप. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वे वयली सर्व बीन दितेलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रानवट मोनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतेल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर्व प्राण्यांक, सर्व जिन्सांचे तण आनी झाडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हातीं घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उतर. दाट तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. दाट तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पराक नाव वाड. सर्वेस्परा मुझ्या देवा कितलो तू बोलतो. मैमेन आनी वैभवान बरलोलो. प्रकाश भरीत मानतान नेसलोलो. दाट तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. पृथ्वी तुवें तिजेच बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय. ससनाच्या ससना ती तिरकट केल्याय. मानता परी दर्यान तिका पांगून दरल्याय. तिचे पर्वतोंगोर उदकान पडोन आसात. दाट तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. कितली विविध तुझी कृत्यां सर्वेस्परा. जाणवायेन सर्व वस्तू तुवें केल्याय. पृथ्वी सगळी तुझ्याच रचनांनी भरल्याय. सर्वेस्पराक नावाड आत्म्या मोच्या. दाट तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. दाट तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा. प्रार्थया. सर्पद्वेदरा ससनाच्या देवा, तुझ्या करण्यांची मांडावळ सदांच अजापांची. अरंबाक तुवें संसार रचलोय आनी त्यावन अदीक उत्तम संसार काळांच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारान जेजू क्रिस्त जालो आमचे पास्कांची बली. तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सत समजोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता.
क्रिस्ता आमच्या समया मरेपात. पास्का फेस्ताचे मूळ आमकां पोरण्या सल्ल्यांतल्या निर्गमन पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. इजिप्ताच्या गुलामपणांत कश्टोन आसच्या इस्रायेलकारांक देवान मोयजे मुखांत गुलामपणाच्या बंदपासातावन उतरून आपली महिमा तांकां परगट केली. हें सगळें आटापचें देवाचें उतार आमी आतां आयकोवया. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पुरान मोयशेक म्हणलें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायेलितांक पैंड फुडें करूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तरून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुके दळणी वयल्यान चलतलीं. आबळे हांव इजिप्तकारांचे काळीज दारूण करतलो आनी ते तुमची पाट धरून येतले. आनी हांव फराव्यांचेर आनी तांच्या पोयजांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोडे सवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडे सवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हण इजिप्तकार वळखतले. इस्रायलितांचे फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो खांबोय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायेला मदें आसलो. राती तो कुपाचो खांबो इजिप्तकारांचेर काळोख घालतलो आनी इस्रायलितांचेर उजवाड फांकयतलो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोयजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तरून धरलो आनी सर्वेस्परांक सगळी रात उदें दितावन एक वादळ धाडलें. अशें तांणी दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल परजा सुके दळणी वयल्यान दर्या भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले. इजिप्तकार तांची पाट धरून आयले. फराव्यांचे सर्व घोडे, तांचे रथ आनी तांचे घोडे सवार तांच्या फाटल्यान दर्यान भितर सरले. फांत्या फरार सर्वेस्पुरान उज्याच्या आनी कुपांच्या खांब्यार तावन इजिप्तकारांचे फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पटयले. तांच्या रथांची सक्रां तेणी रुमायली आनी फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हणलें, आमी इस्रायलितांतावन पोळ्ळ धांवया, कित्याक सर्वेस्पोरच तांच्या पक्षेन इजिप्तकारा विरोध झुजता. सर्वेस्पोरान मोयजेक म्हणलें, तुजो हात दर्याचेर विस्तरून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोडा सावारांचेर येवन पडटले. मोयजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तरून धरलो आनी सकाळ येतान पर्यंत दर्यो आपलो सदांच्या जाग्यार पाटी आयलो. पोळण धांवतले इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्पोरान तांकां दर्या मदें झाडून उडयले. उदक पाटी आयले आनी इस्रायली तांची पाट धरून दर्या भितर सरिल्ल्या फराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडे सवार तांतू बुडले. कोणूच एकलो वांचून उरलो ना. पूण इस्रायलाचे फौज दर्या मदें सुके दळणी वयल्यान चलून गेले. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले. त्या दिसा सर्वेस्पुरान इस्रायल परजेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. सर्वेस्पुरान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्यां इस्रायलितांनी देखली. लोकांक सर्वेस्पुराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पुराचेर आनी ताच्या सेवका मोयजेचेर पातयेणी दवरली. तेन्ना मोयजेन आनी इस्रायलितांनी सर्वेस्पुराक हे किर्तन गायलें. सर्वेस्पुराक हांव किर्तन गायता, कित्याक मैमेवून ताचे जैत घोड्यांक आनी घोड्या सवारांक उडयलां ताणें दर्यान. देवाचे उतार हे.
स्पोराची गीत गावया मैने वंजय ताणे जोडला सर्वेस्पोराची गीत गावया मैने वंजय ताणे जोडला हांव सर्वेस्पोराची कीर्त गायता कित्याक मैने बरी जैताणे जोडला घोड्यांक आनी घुडसवारांक दर्यांत ताणें शेवटी येवया सर्वेस्पोर मुझे बळ आनी मोजें त्राण तो म्हजो तारोक तो म्हजो देव ताका हांव वाखणटा म्हज्या बापायचो देव तो ताका हांव नांव वागता सर्वेस्पोराची गीत गावया मैने वंजय ताणे जोडला सर्वेस्पोरीक झुजारी वै सर्वेस्पोर्ताचें नांव फार्याव्याची रथां आनी ताची फौज दर्यांत ताणें शेवटिली घटमुट्टाचे घुडसवार तांबड्या दर्यान ग्रासून मेले सर्वेस्पोराची गीत गावया मैने वंजय ताणे जोडला दर्याच्या गुंडायांनी ताका वेडो घालो फातरा परी ते तळा पर्यंत पावले तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपले पदवेन मैमेवन जाला तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानाक पाडाव करता सर्वेस्पोराची गीत गावया मैने वंजय ताणे जोडला सर्वेस्पोराची गीत गावया मैने वंजय ताणे जोडला प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुजी आदले विस्मेता आमच्याय काळार आमच्या दोळ्या मुखार परसळतात तुज्या उजव्या हाताच्या बळान एका परजेक पिडा पीड दितल्या फरावेच्या हातांतले तुवें सोडयली तेंच अजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजांक सडवून दिवन तूं करताय तर आख्या प्रितमेच्या सगळ्या मनशांक भावार्थान आब्रामाची भुरगीं जावं आनी विंचलेल्या परजेची वडवीक जोडोवंक फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं बाबिलोनाच्या बंदडींत आसच्या इस्रायल घरांतय इजाया प्रवादी बरवो सोरुता करता म्हजेशी येया आनी तुमी जी येतेल्यात आनी सासणाक बळटा तसलो सल्लो हांव तुमचे लगीं करतलो म्हणल्या उतरान इजाया प्रवादी इस्रायल घरांक परत बसयल्ल्या गांवांक पाटी वचूंक आसा म्हणली खात्री दिवचें आतां आमी आयकतले हांव इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप तुम्ही ताण लागलेल्यानं उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करिनासता दाकासरो आनी दूद विकतीं घेया पोशण दिनांत त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करसितात तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडयतात 17 येवन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पाकवानां खावन तुमी दादोशी जातल्यात कान
कान दिवन ऐका आणि मुजेशी येया. ऐका आणि तुम्ही जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो. पळया, लोकां पासत हांवें ताका साक्षी करून दवरलां आनी राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिपती केला. तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखनांत तीं राष्ट्रां तुजेशी धांवून येतलीं. सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून हें घडतलें, कित्याक इस्रायेलाच्या पवित्र देवान तुका महिमेवंत केलां. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडूं आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडूं. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर ते सर्वेस्पराशी पाटी येवं. आमच्या देवाशी ते येवं, कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बक्षणें. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितलें मळब पृथ्वेतान वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबांतावन पडटात आनी ओंप्यांक बीं दिवंक आनी जेवतेल्यांक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, तीं सुफळ करतात, तांतूं किर्लोवंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वचनात, तशें तुज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. सडवणेचे झरेंतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या. सडवणेचे झरेंतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या. आपले देवस म्हजो तारोक ताका जर पातेन म्हाका भिरांत आसना. कित्याक सर्वेस्पर मोचे बोळ, तोच म्हज्या किर्तनाचे मूळ. वै तोच म्हजो सडवणदार. सडवणेचे झरेंतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या. सडवणेचे झरेंतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया, ताचें नांव हरसिया. सकट पजांक ताची विस्मिता कळीत करा. ताचें नांव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा. सडवणेचे झरेंतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या. सर्वेस्परा गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यान महात कार्या. शेकान शेक प्रितुमीचेर ती कळीत करा गाजया. सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदे खरो स्वर्तो. सडवणेचे झरेंतले संतोषान तुमी
सांतुमी उदक प्रार्थेल्या प्रार्थुया. सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तूं एकलोच संवसाराचो बरवसो ह्या पास्क परबे समयार आमी संभ्रमताव ते गोठ तुज्या प्रभाद्या वरवीं तुवें परगट केलें. तुज्या आदारा शिवाय कोणाच्यान सगुनी जिणयेच्या वाटेन फुडें सरोंक जायना. देखून नव्या जिणयेचे अत्रेक आमच्या काळजांनी वाडय आनी तुमचो ते अत्रेक बागय. हें आमी मागताव तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. जेजूच्या जिवंतपणाचो संतोष पासारून ह्या वेळार आमी महिमा देवाक गायतेल्या. ह्या वेळार आल्तारीचे दिवे पेटोवचे, धांपून आसली जिवंत जेजूची कूड उगडची आनी घंटी कंपणे सोवे आमचो संतोष पासारचो. तुझ्या तर वैभवांपास आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे सेवे तूं संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजवाक बसून आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर पदवेदरा बापा, महिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजीं भुरगीं करता. तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतांदवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आपल्या कुडी सयत पवित्र करूं. अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साखरी करूंक पावो. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
संवसाराच्या सोडवणे खातीर देवाचें येवजण कितें म्हणलें. विविध संदर्भांनी विविध प्रवाद्या मुखांत देवान थोड्या मापान उगडापें केलें. पूण आयन काळार आपल्या एकाच पुताच्या मनशा सैमा वरवीं आनी ताच्या कश्टा मरना आनी जिवंतपणा वरवीं संवसाराक ताणें आपणाकच संपूर्णपणी उगडापें केलो. ह्या गणिता मुखांत मनशा कुळाचे पाताक धुवन काण नव्या जिविताक ससनाच्या जिविताक उतरयल्लें सांपावलून रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांत विवरिल्लें आमी आतां आयकोवया. पावलान रोमागरांक बरयलेल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांत ती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणात. तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तीन क्रिस्तांतलो मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मरिफात आमकां क्रिस्त सोबे निकी पिल्यात आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सोबे एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातेल्याव. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त संगता आमी खुर्सयला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासूंतलो सुटता. आमी क्रिस्त संगता मेल्यांव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सोबे जियोंक पावतेल्याव म्हूण आमी सत म्हणटाव. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला. तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासो जियेता. तशेंच तुमी पातकान मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचे उतर हे हालेलुया, ख्रिस्त जीवन झाला. हालेलुया, ख्रिस्त जीवन झाला. हालेलुया, ख्रिस्त जीवन झाला. हालेलुया, ख्रिस्त जीवन झाला. हालेलु, 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 हालेलुया. हालेलु, 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 हालेलुया. हालेलुया, ख्रिस्त जीवन झाला. हालेलुया, ख्रिस्त जीवन झाला. पातकाचो काळोख नपय जाला. उजवाडाचो सूर्य उदेला. मरणाचे जय करून पातकाचो नाश करून स्वामी जेजू जीवन झाला. मरणाचे जय करून पातकाचो नाश करून स्वामी जेजू जीवन झाला. हालेलुया, ख्रिस्त जीवन झाला. हालेलुया, ख्रिस्त जीवन झाला. हालेलु, 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 हालेलुया. हालेलु, 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 हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. साबताची रात उतरून आयताराचे फांतेन जाताना
मरी मागदलेन आनी ती दुसरी मरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. तवळ एकाच सणे व्हड भंय कांपणी जाली. सोम्याचो एक दूत सर्गीन थावन देवलो आनी समाधी सरसी येवन शिळा लोळोवन ताचेर बसलो. ताचें स्वरूप जगलण्या बरी परजळटलें आनी ताचें वस्त्र हिमा बरी धवें आसलें. ताका पळोवन पार्यागार भियान थरथरले आनी मेल्ल्या बरी पडले. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें, तुमी कांय भियोवची गरज ना. तुमी कुर्सायल्ल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. येया, ताका निकेबिल्ली सुवात पळया. आनी वेगी वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी तो तुमच्या की फुडें गलिल्याक वेता आनी थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा. होच हांवें तुमकां दिवचो आसलेलो संदेश. इतल्या आयकून त्यो स्त्रियो अर्दे भियान आनी अर्दे संतोशान म्हणल्या बरी समाधी थावन शिसांक खबर दिवंक धावी गेल्यो. तेदवा एकाच सणे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार तो लागीं सरलो आनी ताचे पांय धरून ताणें ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात. वचा म्हज्या भावांक गलिल्याक वचूंक सांगा. थंय ते ताका म्हाका देखतले. देवाचें वोतार हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें मोगाळ भावानो आनी भयण्यांनो, पवित्र सभा आयचे राती सोमयाच्या पुनर्जिवंतपणाचें फेस्त म्हणजे पास्क परब संभ्रमान आचरण करता. 40 दीस मागणे, उपवास आनी उपरांत दयाळ करण्यो आदारलेल्या नंतर आज आमी व्हडा संतोशान सोमयाचें पुनर्जिवंतपण समरमता. सोमी कोरोस जिवन जाला, हालेलुया म्हणलें उल्हासाचें गीत आमी गायता. तर एक घडीभर ह्या सोमयाच्या जिवंतपणा विशीं आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पुनर्जिवंतपण म्हळ्यार कितें? जर ह्या सवालाची जवाब आमी जाणा जायचय तवळ मनशाक मरणा नंतर कितें घडटा तें आमी समजोवंक प्रयत्न करचें. मनीस मरतना ताचो आत्मो कुडींतावन मेकळो जाता. आत्मो देवाच्या सद्रे मुखार सडटना ताची कूड धुळीक ती समाजता. उगडासकर मनशा, धुळींतावन तो आयिल्लोय आनी धुळीक तो फाटी वेतलोय. मनशाचें मरण आनी ताची कूड धुळीक समाजावची हें पथकाचो परिणाम जावन आसा. पूण संवसाराच्या आखरेक निमाण्या दिसा ती मेकळी जाल्ली कूड आनी आत्मो एक जातात आनी नव्या जिवनाक उठतात. हाका आमी म्हणटा कुडीचें जिवंतपण. पूण जेजू तें अशें घडोवंक ना. तो मनशा कुळाच्या पातका खातीर कुर्साच्या मरणाक कालतो जालो जाल्यार ताची कूड धुळीक समाजावंक ना.
बगार आपणे सांगिल्ल्या प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. मेल्ल्यांतलो कुडी आनी आत्म्या सवें तो उठलो. देखूनच आमी म्हणटा जेजू मेलो, ताका निके पेलो आनी तिसऱ्या दिसा तो उठलो. पुनर्जीवनपणा विशीं जेजून आपल्या शिसांक तशेंच लोकांक पयलेंच कळीत केल्ल्या विशयांत सुवार्तेंत आमकां वाचूंक मेळटा. जशें योना प्रवादी 3 दीस आनी 3 राती माश्याच्या पोटांत आसलो गी, तशें मनशा पोत 3 दीस आनी 3 राती भुमीच्या गर्भांत आसतलो. तशेंच पेद्रोन जेजू विशयांत साक्ष दिल्या नंतर जेजू शिसांक सांगे लागलो आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज आसा. आनी थंयसर मालगड्या, शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकांच्या हातीं म्हाका जायतें सोसूंक मेळटलें. आपूण मरण पावतलो, तिसऱ्या दिसा देव म्हाका उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट केल्लें. जेजू पेद्रू, जाकोब आनी जुवांक घेवन ताबोर दोंगराक गेलो थंयसर मागणें करच्याक. आनी तांचे समोर तो रुपांतर जालो. हें दृश्य पळोवन शीस भियेले. दोंगरा वयले सकला देवान येता आसतना जेजून तांकां ही ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. जेजू जेरुसलेमाचें देवाळ शुद्ध करूंक गेल्ल्या वेळार जुदेवांनी ताका सांगलें. आनी जुदेवांक जबाब दिवन जेजू म्हणालो, हें देवाळ तुमी मोडा, फकत 3 दिसांनी हांव परत तें उबारतलो. जेजू उलयल्लो न्ही फातरांनी उबारलेल्या त्या देवाळा विशांत बगार तो उलयल्ल्या आपणाच्या कुडीच्या देवाळा विशांत. म्हणजे आपूण मरण पावतलो पूण तिसऱ्या दिसा हांव उठतलो. ह्या जेजूच्या शिकोवणे मरेपात आमकां कळटा की जेजून पुनर्जीवनपणा विशांत पयलेंच लोकांक तशें शिसांक कळीत केल्लें. आपणे सांगलेल्या प्रमाणे वा प्रवाद केल्ल्या प्रमाणे जेजू तिसऱ्या दिसा मरणांतलो उठलो. जेरुसलेमांत घडल्लीं तीं घडितां आनी उपरांत वायुक्तीक तशें सामुहीक रितीन मेळिल्ल्यो त्यो रुजवाती जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक साक्षी दितात. सिसांनी जेजूचो रितो फोंडू जिवनपणाची पयली साक्ष जावन मानून घेतले. आयची सुवार्ता आतां आमी आयकली. आयताराच्या त्या फांत्यार मरी मागदलेन आनी दुसरी मरी फोंडाक भेट दिवंक आयिल्ल्या वेळार सोमियाच्या त्या दुतान दिल्लो संदेश हो, तुमी भियोवची गरज ना. तुमी कुर्सायल्ल्या जेजूक सोदतात म्हणलें हांव बरें करना, तो हांगासर ना. ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. येया
आनी ताका निकेपिल्ली सुवात तुमी पळया. ती गेलीं आनी रितो फोंड ताणें देखलो आनी संतोशाची बरी खबर घेवन पाटीन ती वेता आसतना पुनर्जिवन क्रिस्त तांकां भेटलो. आनी हो संतोश आटावंक साध्य नासलो. ताणें सिसां सोवें तो वांटून घेतलो. त्याच प्रमाणे ही बरी खबर आयकल्या नंतर सिमोन पेद्रो आनी जेजूच्या मोगाचो सीस त्या फोंडा सर्सेन आयले. एकल्यान तीर्ण पळयतना धरणीर पडलेलीं सनाचीं वस्त्रां ताका दिसलीं, पूण तो भितर गेलो ना. सिमोन पेद्रो सीदा समाधीच्या भितर गेलो. उपरांत आनी एक सीस त्या फोंडा भितर रिगलो. तांणी देखलें आनी ते सतमानले. तेच परी पुनर्जिवंत जेजूच्या मरणा नंतर निराश जाल्ले ते दोग सीस नाडाक पाटी वेता आसतना तांकां ताणें पयनार सांगत दिलो. आनी सांजेच्या वेळार जेवणार बसल्या वेळार उंडो मोडटा आसतना त्या दोगां सिसांनी पुनर्जिवन क्रिस्ताची वळख धरली. तेच परी आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता, शेवटी 11 जण सीस जेवणार बसून आसल्या वेळी पुनर्जिवन क्रिस्त तांकां दिश्टीक पडलो. मोगाळ भावां भयणीनो, सुमयान जेजूच्या मरणाच्या उपरांत सांव पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशीं जावन आसा पयली साक्ष. ताणें दिल्लो संदेश हो पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो. केपासाक आनी उपरांत 11 जाणां सिसांक तो दिश्टीक पडलो. उपरांत एकच फावटी 500 भावां परस चड जाणांक तो दिश्टीक पडलो. तांचे पैकी 16 जण आजुनूय जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. ही जावन आसा पावलोची पयली साक्ष क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा विशांत. तितले मात्र न्ही, त्याच पुनर्जिवंत क्रिस्ताक पावलो भेटलो आनी उपरांत क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाची बळादीक साक्ष जावंक पावलो. ही सर्व दृश्टांतां आनी घडितां आमकां स्पश्ट करतात की जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाला. तिसऱ्या दिसा कुडी आनी आत्म्या सोवें तो पुनर उठला. तर पुनर्जिवंत क्रिस्तान आमकां दिवचो संदेश कसलो? पयल्या सुवातेर क्रिस्ताचें मरण आनी जिवंतपणाचें घडीत क्रिस्ती धर्माचें काळीज जावन आसा. मात्र न्ही, आमच्या भावार्थाचें एक प्रमुख सत तें जावन आसा. परत सांव पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता की जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा विने आमचो भावार्थ व्यर्थ. जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ. तुमचो भावार्थी व्यर्थ म्हणटा सांव पावलो. दुसऱ्यान
जेजूचे पुनर्जिवनपणा वरवीं ह्या संवसारी संतोश आनी बरवसो आयलो. आतां मरणाक जेजूचेर पदवी ना, मात्र न्ही जेजूचेर भावार्थ दवरतात तांचेरी पदवी ना. कित्याक जेजून मरण आपल्या जिवंतपणाद्वारे गिळ्ळां आनी त्या मरेपात आमच्याय तो एक नवो बरवसो जावंक पावला. तिसरें, जेजूच्या मरणा वरवीं सिसांनी आपलो भावार्थ सांडलो, पूण तोच पुनर्जिवंत क्रिस्त तांकां भेटिल्ल्या वेळार तांचो भावार्थ परत जिवाळ जालो. कित्याक पुनर्जिवन क्रिस्ताक ते भेटले, तांणी ताका पळयलो, ताचे लागीं ते उलयले आनी अशें पुनर्जिवनपणाचो तो अनुभव तांकां लाभलो. जेजूचे ते आतां खरे आनी बरे सीस जाले, भावार्थांत ते तीर जाले, मात्र न्ही लोकांक तो भावार्थ आतां परगटूंक लागले. कितें म्हणाले ते? आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयल्लें, आमच्या कानांनी आमी आयकल्लें, आमच्या कुडींत स्वास आसता वरेक आमी परगट करतले. हांव तें सत खंयचें गे म्हळ्यार तुमी जुदेवांनी, शास्त्र्यांनी, पारिसेवांनी कुर्सार जिवेशी मारलो जेजू जिवंत जाला, ताका आमी पळयला, ताचे आमचें मोदें तो आसा. हें तें भावार्थाचें सत ताणें परगटलें आनी पुनर्जिवंताची बरी खबर ते स्वता जियेले. तर मोगाळ भावां भयणीनो, आस ही पास्कांची परब आमी आचरण करता आसतना आमी जावन क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणाची नवी परसा, ताचे सीस तर आमच्याय जिणयेंत त्या सिसां बरी पुनर्जिवनपणाची बरी खबर आमी हेरांक परगटुया आनी त्याच पुनर्जिवनपणाच्या क्रिस्ताचे साक्षी जावन जिवंक कृपा आनी आदार मागया. आतां क्रिस्त सुमण्यारी प्रार्थना करून उदकाचेर आशिर्वाद घालतलो. उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो आमी नव्यान करतल्या. ह्या वेळार आमच्यो वाती जळोवन याजकान विचारच्या सवालाक जापी दिवन त्रिएक देवा थंय आमकां आसचो भावार्थ भक्तीन आमी उसारया. ह्या रितीन भाग घेवच्याक सर्व आमी उबी रावया आनी भक्तीपणी भाग घेवया. प्रितीच्या भावां भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक जे उदकाचो आमचेर शिवर पडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं आमी मागोया. आमकां तो नवीन करूं आनी आमी घेतिल्ल्या पवित्र आत्म्याक विस्वासी रावोंक तोच आमकां कृपा दिवं म्हूण मौनपणी थोडो वेळ आमी मागया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, ह्या भोव पवित्र राती आमी तुजीं भुरगीं जागरण करता. अजापांनी तुवें आमकां रचल्याय आनी अदीक व्हडा अजापांनी तुवें आमकां सोडयलाय. हाचो आमी ह्या जागरणेंत दिनवाशी काळजान उगडास करता. तर कनवळायन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
आमच्या कुडीक जीव बरोवंक आनी त्यो नितळ करूंक तुज्या काकुळतेचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुज्या परजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी अरण्यांत तिची तान बागयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार करचो आसलो म्हूण प्रवाद्यांनी परगटलें. शेकी जेजून जॉर्दन न्हंयत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैम पुनर्जल्माच्या नानांत तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी. आनी ह्या पास्क परबे समयार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या भावां भयणीच्या संतोशांत आमकांय वांटो मेळों दी. क्रिस्ता आमच्या समया मरेपात. भावां भयणीनो, पवित्र स्नानाच्यो बसोवण्यो परत आज आमी नव्यान करता. पयले 3 पावटी तुमची जबाब वही हांव पाठ करतां आनी उपरांत 3 पावटी वही हांव सतमनतां. प्रितीच्या भावां भयणीनो, पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नव्या जिनयेची साल आमी धरचे खातीर ताचे सांगता पवित्र स्नानांत आमकां निकेपेली. ते पासत प्राजीत काळाची दंडोवन आमी वाडल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाठ करून आनी कातोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा साकरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसोवण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान घट्ट ताळ्यान उसारून सांगात, सैतानाक तुमी पाठ करतात मो आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात मो आनी सगळ्या ताच्या भुलोवण्यांक पाठ करतात मो. सर्व पदवेदरा देवा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सतमनतात. जेजू क्रिस्त तसो एकलोसो पूत अंकवार मरयेंतान जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सतमनतात मो. बापा आनी पुता तावन उपजल्ल्या आमच्या जीवदातारा पवित्र आत्म्याक तुमी सतमनतात मो. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें बक्षाणें, कुडीचें पुनर्जिवंतपण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सतमनतात मो. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो सल्म दिला आनी पातकांचें बक्षाणें आमकां दिलां. तो सर पदवेदार देव आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सुमेस्तांक ससनाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. वाती पालवोंच्यो फॅना. आणि
सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय जशे निधन मुक्ता जरी येत मेरुंग देखा तशे आत्मो ओझो तुका लाले ताये देवा देखले हावे मुदा देवाळाच्या उजव्याता वाळून येवचे आणि कोणासची ते उदार पावले ते समेस बजाव झाले आणि ते म्हणाले सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय आत्मो ओझो ओताळलेला तुका मोच्या जीवा केदा तुझे मुखार कोण पळेल तुका देवा देखले हावे उदा देवाळाच्या उजव्याता वाळून येवचे आणि कोणासची ते उदार पावले ते समेस बजाव झाले आणि ते म्हणाले सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय भावार्थ्यांची प्रार्थना. मोगाळ बापा, आमचे हर एकल्याच्यो गरजो तूं जाणाय. आमी मागच्या पयलेंच तें तूं आमकां फावो करताय. तर पवित्र सभे पासत आमच्या राष्ट्रा पासत प्रत्येक जावन संवसारार शांती आसचे पासत आमी भेटोवची मागणी दयेन तूं मानून घे. मोगाळा बापा, तुज्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची घडीत नियाळल्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी उजवाडाची प्रतिनिधी जावन तुज्या पुताक साक्षी जावंक कृपा लाभे म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत विविध जातीगतींचो विविध धर्मांचो लोक जियेतना धर्मीक स्वातंत्र्य आनी व्यक्ती स्वातंत्र्य मानून घेवन शांती समाधानाचे जिवीत जियोंक प्रेरण दिवचे तसले राजकीय फुडारी मुखार येशे सर्वांचे मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. गरजेच्या वस्तूंची मोलां वाडून येतना मध्यम वर्गांच्या आनी दुर्बळ्याक जिवीत कश्टाचे जाला. युवा जाणांक कामाचो अवकाश नासतना कुटुंबाची आर्थीक स्थिती बिगडला. असल्या संदर्भात बऱ्या मनाच्या मनशाच्या उदारपणा मुखांत अडचणेंत आसच्या कुटुंबाक आदार लाभसो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सरताराच्या पिडेस्तांक फावो ती चिकित्सा मेळोवंक भलायकी बरी जिवीत जियोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तुज्या जाणवयेन वाडून भावार्थान ती जावच्याक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज ह्या योगरिस्ताच्या मेजा बोवरी एकठांय जाल्ल्या सर्वांनी
काळोखांतावन उजवाडाक येवच्याक पुनर्जिवंत क्रिस्तचेर सदांच बावर्त दवरिशे आनी सस्नीक जिवीत जोडिशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आतां आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची कालती प्रार्थना देन तूं मानून घे. तुवें आपल्या मरणा वरवीं पातकाचो नाश केलो. आमी आमच्या पातकाक मरण जिवंतपणाच्या आनंदान सदांच जियोवचें भाग आमकां तूं फावो कर. पुनर्जिवन क्रिस्तान दिल्लें वर्तें देणे संवसाराक शांती समाधान. संवसारार चलोन आसची लढाई झगडी रावोन तेंचं समाधान जाता तितले बेगीन आसा करचे पासून प्रत्येक तरान आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवें. आमेन. उठवाच्या स्पिरितान मोगानी मै बसा, काणी काडून आयल्या बापा मी वोड मोगा. खाते पोळी पेटोवन दिता की कोण आमचे जीवन. पवित्र कर हे जिणे बापा तुझ्या वोडा मोगा. सगळी देण्यानी कर आमचे जीवन पावन.
भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मैपासान मानून घे. पास्कांच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां पावो केलें, तर तुज्या दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां सस्नाच्या जिविताचें वखद जायसें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम राती तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्या जेजू जालो आमची पास्कांची बली. तोच तो दुलोब निरापराधी शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आपूण मरण ताणें आपल्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदाळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. सर्वेस्पर सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवात. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. असल्या दिनवाशी काळजान बोदयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्या प्रितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पासत ना पावो म्हजे पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ
सांबाळतल्या आनी शिकयतल्यां पासत. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. आखे पवी सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या कुडीन पुनर्जीवन झालो. ती भोव पवित्र रात आमी हांगासर समरमता आनी त्यात जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सम्या आनी देवाचे सदांत आंकवार माये मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पती भगवान जुजेक, तशेंच भगवान पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोब जुआन थॉमस, जाकोब फिलीप, बार्तोलोम्यो, मातेव, सिमाव आनी थादेव, लीन, क्लेत, क्लेमेन, ख्रिस, कर्नेल, सिप्रियन, लॉरेस, क्रिजागन, जुआव आनी पावलो, कॉस्म आनी धामिया आनी ह्या तुज्या धनदुतां रक्षशांक आनी समेत ज्या भगवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मनयऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची इंतेनी मानून घे. उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें नवो जल्म दिलाय आनी सर्व पातकांचें बोगसाणें फावो केलाय. तांचे पासत ती आमी समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. ससनाच्या केस्तींतलें आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या परचे मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मीक जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदरा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सुम्या जेजू, तुझ
बापा, आमी तुजे मनियारे आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली व जिविताचो उंडो आनी सुडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी बावार्थाच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुजे याजका मेल्की सदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सर पदवेदरा बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सवतेल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरें. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्याक भावा भयणीची काकुळट कर. भावार्थांची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विशवांत आसात. मरण पावल्ल्या मोगाच्यान उडास काडया. तांकां आनी क्रिस्त थंय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो. आनी आमा बदक्यांक तुज्या गणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका. पूण आमचीं बदकां बोगोस आनी जुवांव स्टेपान मातियास बार्नबास इनास अलेक्झांडर मार्सेलीन पेद्रो फेलिसिता परपेत आगाता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनास्तासिया ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्षकांच्या आनी सुमेज तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशींतून सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मोनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकां यें, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास शिता तशे आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवनाका. पूण वायटांतले आमकां निवार, पूण
सर्वेस्परा सर वाईटांतल्या आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. राजवटी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना तुझी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. भलायकी मेळटली. आमी या दुडून आसतना विक्रेगे वारी करनासता पिये सस्तांवाच्या काळावल्याले आमी या आमची जिविताचे जरी सरशी आमी या तांबानातली ही भूक तांबागो आमी या दुडून आसतना विकतेगे वारी करनासता पिये सस्तांवाच्या काळावल्याले आमी या जेजू जिविता सोडो ताका सेमची बुगेमची ना ताचे रगत करेच पिवा संसार दिनाचे प्राण जेजू तुझे उदा पिवची हे नास्ती तारेवची ना ताचे भितर सस्ती जिणेची वाळटली जरू माळ्या आमची
यातली ती भूक तांबागो आमी या दुडू नासतना विकते घेव फारीक नासता पिये सस्ता बाळच्या काळाक लागले आमी या सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मैपासान मानून घे. पास्कांच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय, तर तुज्या दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां सस्नाच्या जिविताचें वखद जायसें कर. हें आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दाबाजेक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारो. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ सोंपतस संतोश भरीत काळजांनी ताचें पुनर्जीवनपण तुमी समरमतात. उतरावर्त्या आनंदान पास्कांच्या परबेन तुमी सर वांटो घेवंक पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. वचोन येयात. पुनर्जीवन जेजूच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया. हालेलु ख्रिस्त जीवन जाला. हालेलु सोमी उठला. हालेलु जेजू महिमेन भरला. हालेलु ख्रिस्त देवोन जाला. जय जय ख्रिस्ता जय जय. जय जय सोम्या जय जय. जय जय ख्रिस्ता जय जय. जय 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 जय. जय जय सोम्या जय जय. जय जय ख्रिस्ता जय जय. जय जय सोम्या जय जय. जय जय ख्रिस्ता जय जय. जय 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 जय. जय जय सोम्या जय जय. गोवा कर्मात येता नव्या जीवन
बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.